गोय कर्नाटकामदी म्हादयच्या उदकाचो वाद ट्रिब्युनला भायर मिटोवपाचो गोय सरकाराचो कसलोच विचार ना। ट्रिब्युनलाचो आदेश दोन्ही राज्यांक मानचो पडटलो म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान स्पश्ट केला। धारवाड गेल्ले कडेन रक्षा मंत्री पर्रीकारान म्हादयचो प्रस्न ट्रिब्युनला भायर सोडोव येता म्हूण विधान केला म्हूण बोवाळ पडला। सरकारान भूमिका स्पश्ट करची म्हूण विजयान विशय काडिल्लो। ताचेर मुख्यमंत्री उलयलो। सरकार स्टँड कितें घेतलो? आमी कर्नाटका पाकिस्तान न्ही म्हणून चिंतून स्टँड तसो आतां आमचो परिवर्तन जाला स्टँडान काय आमी आशिल्ले तशे ठाम आसात? फाटलो मुख्यमंत्री जो रक्षा मंत्री आसा ताणें उलयल्ली खंय तरीची गोष्ट जी वर्तमानपत्रांनी आयली ती डिस्टॉर्टेड आयली हाचो खुलासो ताणेंय दिल्लो आसा। ताणें ही गोष्ट म्हटल्या की कर्नाटक म्हणजे पाकिस्तान न्हय, ही खरीच गोष्ट आसा, पूण तेचे वयल्यान जाय तो अर्थ काडीत वचप हे योग्य न्हय। ती जेन्ना वर्तमानपत्रांत बातमी आयली, मिडियांत आयली तेन्ना हांवें खुलासो दिला। म्हाका प्रेस विचारपाक आयले की बाबा तुजी मुख्यमंत्री म्हणून तुजी भूमिका कितें? जाल्यार हांवें म्हटलें ना, जे ट्रिब्युनला समोर आसा थंय तिचल्लें डिसिजन पयलें येवंक जाय, ते आयल्या नंतर कितें तो विचार करुया म्हणून। पूण ट्रिब्युनलाचें डिसिजन हे दोगांयनी मानूंक जाय। कारमोण्याच्या रहेजा प्रकल्पाची मान्यताय सरसकट रद्द जावंक शकना। सरकारी ऑथॉरिटीन कायदेशीर लायसनां दिल्यात, उपमुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगले। मात चुकीची माहिती दिवन लायसनां घेतल्यात जाल्यार लोकांनी त्या खात्याकडेन वचून ती रद्द करून घेवची म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। प्रकल्पाच्या वाठारांत सारको रस्तो ना, उदक ना, लोकांक तो नाका। प्रकल्पाचे लायसन रद्द करचे म्हूण कायतू आनी आलेक्सान नेट धरलो। हो बंगलो आयला थंय रस्तो सारको ना, त्या गांवांत सारकी उदकाचे उदक सारकें मेळना, लायट सारकी ना, तर असले प्रोजेक्ट हे पास कशे जाले? हातूंत कसलोच ना कसलोच गंदड आसा। जी एनओसी बी दिल्यात त्यो रिवोक करच्यो। आतां बाब कायतून म्हणला की प्रिवियस गव्हर्मेंट आहलो, वय आमी प्रिवियस गव्हर्मेंट आहलो, आमगे प्रिवियस गव्हर्मेंटान जर तर क्लियर केला जाल्यार आतां गव्हर्मेंटाक रिवोक कोनी आनी कोणे पयशे घेयले, कित घेयले तेजी इन्क्वायरी जाय न्ही। आमकां इन्शुरन्स जाय तुवें हे केल्ले रिवोक करता म्हणून सांगूंक जाय। I cannot revoke that way. When somebody has got a legal right, when I withdraw that legal right, I have to take proper precaution. Panchayat has given them a license. Elected people have given them a license. They have the concerned authority. And my town planning people have cleared this project. So everything is in order as per my understanding. Speaker sir, Panchayat teacher कितें घालता? Panchayat left the PW say no, we don't have a proper structure, proper road ना म्हणून ते रिवोक कर म्हणून. They have followed the procedure. आता खंय कितें जर चुकीची माहिती दिवन जर ताणें एनओसी मेळिल्ली आसात, खंयच्याय डिपार्टमेंटाची परमिशन मेळिल्ली आसात जाल्यार एग्रीव्ड लोक जे आसात ताणें ताच्या विरोधांत वचूंक जाय आनी ती लायसन्स किंवा ते परमिशन किंवा ती एनओसी ही कॅन्सल करून घेवंक जाय त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान। मांद्रेच्या सप्तेश्वर कॉलेजीचे अनुदान बंद करून मुख्यमंत्र्यान आपल्याचेर न्ही मांद्रेच्या विद्यार्थ्यांचेर अन्याय केला म्हूण आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप उलयलो। मुख्यमंत्री पार्सेकारान शिक्षण क्षेत्रांत राजकारण करचें न्ही म्हूण मांद्र्या बुधवारा सर्वपक्षीय सभा जाली। सुडाच्या राजकारणा आड रस्त्यार देवपाची शिटकावणी फुडाऱ्यांनी दिल्या। हांगासर आर्ट्स शिकूं इच्छिणारे भुरगे, कॉमर्स शिकूं शिकणारे भुरग्यांनी खंय वचचें? 4 आमच्या कडेन हायर सेकंडरी स्कुलां आजूबाजूक आसात। हे जवळजवळ 1200 भुरगे दर वर्षी 12वी परीक्षा पास जातात। त्या भुरग्यांक जवळचे कॉलेज म्हणजे मांद्रे कॉलेज, त्यामुळे ह्या भुरग्यांचेर अन्याय करचो अधिकार ह्या सरकाराक ना। ते सांगतात आमकां पेडण्या कॉलेज आसा थंय वचा। पेडण्या कॉलेजान हांगासरले 30, 35, 40 भुरग्यां पेक्षा जास्त भुरगे वचनात। सगळ्या भुरग्यांक बसी पकडून म्हापश्यां वचचें पडटा आनी अनेकांक त्या ठिकाणी ॲडमिशन मेळना। ताजेर सगळ्यांनी एक ताळें काम आसा, कारण भुरग्यांचेर अन्याय करप हेज्या इतले दुष्कृत्यांनी खंयचेच ना। थाळीचेर सुडोवपा खातीर भुरग्यांचेर अन्याय करप, ह्या कॉलेजीचे अनुदान बंद करप हें आमकां केन्नाच मान्य जावपाचें ना। ह्या मांद्रेच्या लोकांचेर अन्याय करपाचो विचार परत मनात हाडूं नाका। हे लोक बरे तितलेच वायट। उच्च शिक्षण अभियाना अंतर्गत गोवा विद्यापीठाक 20 कोटी आणि 8 महाविद्यालयांक प्रत्येकी 2 कोटी।
आजचो गोवन वार्ता म्हणून मराठी पेपर असा 22 कोटी रुपया ज्या 8 संस्थांक दिल्यात तेतून हरमल पंचक्रोशीचे नाव आसा त्यांना 3.5 कोटी रुपया दिल्यात आणि आता जे हे 8 कॉलेज महाविद्यालय म्हणतात महाविद्यालय म्हणजे हायर सेकंडरी तेतूनही ती हरमल पंचक्रोशी त्यांना 2 कोटी हे तुम्ही खंयच्या नियमान दितात खंयचीच एक सामाजिक चळवळ राजकीय चळवळ कॉपरेटिव्ह मुवमेंट हो लोकांकडे असतो न्ही आपल्या ताब्यात असतो ह्या पद्धतीन काळ्या मार्गाने हे सरकार आणि हो आमचो प्रतिनिधी सगळ्यो चळवळी आपल्या मुठीत मेळोवपाक प्रयत्न करतात. घेऊया एक विराम.